आमी भाग्यांनी हें आयकलां, नितळ काळजाची ती देवाक पळयतात. नितळ काळजाची म्हणजे कितें? जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना धाकटुल्या वस्तूंनी पुर्यान आमी शुद्ध निर्मळ आसना. देवान आमचे मदें आपलो आत्मो घातलेलो आसा. ताका आमी आजीर जावन आमचें जिवीत जिवंक जाय. ही वात हांगसर पेटलेली आसा, तो उजो आसा. जेन्ना ती वात मेण आपलें जिवीत त्या उज्याक दिता तेन्ना तें मेण उजो जाता. तेच भाशेन आमी जेन्ना आमचें जिवीत जेजूक दिता तेन्ना आमी जेजू सारकी जावंक लागता. पूण हे परी आमी सगळोकच रावंक जाय. मातसो तर आमी कोडसोळत जाल्यार रोखडेंच आमचें जिवीत आपलेपणान पडटा आनी देंवचार रावता. असल्या प्रसंगाक तो वावुरता आमकां ताची सोडशिल्ली काडली की ना मागीर तो आमकां बडयता. पयलो तो आमकां फुसलायता आनी फसयता. तें बरें, हें कर तूं, हे भशेन म्हणटा तो. आमचे भितर आमची चिंतना आसता. ताका लागून जेन्ना आमी जेजूक हाजीर जाता तेन्ना आमचे भितर कसली चिंतना चलतात ते आमकां दिसूंक लागता. ती रोखडीच आमी जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. सुस्कार भायर सुट्टना जेजू म्हणून भायर काडली की ना मागीर ताचो पवित्र आत्मो आमकां दुसरी बरी पळय ती चिंतना ताची दिवंक लागता. हे भाशेन आमी बरें करूंक लागता. पयले वाचपान आमी पळयलां सगळें देवान रचलां तें वाडत वेता, तें तशें उरोना. हो एक भाग ताणें दिलेलो आसा. उदक म्हणटा तो सगळे न्हंयो समुद्रांत वेतात. पूण समुद्राचें उदक सुबेज जायना अशें म्हणटा तो. म्हणटच सगळे वस्तू बदलत वेतात, पूण हो बदल अदीक वाड जायत वेता. तर आमची पळया, आमी धाकटलीं भुरगीं आशिल्ल्या आमी मायच्या कुशव्यान आतां केदी व्हडलीं जालीं आमी आनी वाडटा आमी आनीक वाडोना. पूण आमी आतां मागीर आमचो सगळो आकार व्हडलोच जावंक लागता. आमी भियेता हाका, भिवंक फावना. कित्याक एक पान आमी पळयत जाल्यार झाडाचेर आसता, धाकटुली कोमरी ती, मागीर बरें जाता, बरें वाडटा, ताजें दिसता, मागीर तें पिकता आनी तें पडटा. हे भाशेन आमचें जिवीत. पूण आमी हें जाणूंक जाय, हें भायलें जिवीत, भायलो आकार. पूण भितरल्यान आमचें मन आनी आमचो आत्मो देवा सवें पोत्तून वेता. आनी देवा सवें आमी आसा. मेली म्हणटच आमी जाणोन की ती मरोंक ना, ती जिवी आसा, तांचो आकार बदललेलो आसा. आमी आमच्या आवयच्या कुसवांत आसतना एका पावंड्यार आसता, हांगसर आयले म्हणटच दुसऱ्या पावंड्यार, तिचो तर मागीर तिसऱ्या पावंड्यार वेता. आत्म्याच्या पावंड्यार आमी जिवंक लागता. म्हणटच हे भाशेन जेजू आमकां जें शिकयतालो तें आमकां शिकपाक, आयकोपाक आमी भितरल्यान नितळ निर्मळ जावंक जाय. हेरोदा भाशेन न्हय. तो आमी जाणून कितें करतालो पळय, तो जुवांवाक ताणें काडून उडयलो. कसो? बायलेन ताका सांगलें म्हणून. तो ताका भियेतालो अशें जुवांक, पूण तिणें सांगल्या उपरांत लॉजेक लागून अशें केलें ताणें. आनी हे भाशेन आमच्या जिवितान घडटा. स्वताक आमी आमचें जिवीत दिवंक तयार ना, पूण कॉस्मास आनी दामिया ह्या भावांनी वय जेजू पासत आपलें जिवीत वारयलें, ताका ताणें नाकारूंक ना. आनी हाका लागून प्रत्येक सुस्कारान म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमकां ही संदी आसा जेजूच्या एकवटान रावंक. तुमी तर रावचें ना जाल्यार आमी ताची सोडशिल्लीं पयस वेता, ताका आमी नाकारता. अशें आमी करचें न्हय, पूण तांचे भाशेन आमचें जिवीत सगळो गोत समर्पून संवसाराक पाठ करून देवाक आनी जिविताक आमी
आमचें जिवीत पेटोवया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वणटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर भरोन येता. पांयाची बोटां सुद्दां तकली मेरेन सगळें आमचे भितर हात इतलें ताच्या पवित्र पोडान भरलें आयिल्लें आसा. हें बरें आनी वायट आमचें सगळें आसा तितलें ताका आमी समोर पळोवया प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत तर आमी सारीत आमी ह्या जळट्या वाती भाशेन सदांच जेजूच्या उजवाडान आमची उतरां कोन्यो चाल दुसऱ्यांक दिसतल्यो आनी तांकां आमी जेजूशी हाडटले.